वास्कोची अपडेट म्हणजे आयज दाबोली कॉन्स्टिट्युएन्सीच्यान BJPची एक इलेक्शन यात्रा हे प्रोग्राम चालू जालो आणि हातून भितर आयज BJPचे पार्टी प्रेसिडेंट सदानंद शेट तानावडे हांच्यांनी दाबोली मतदारसंघाच्यान ती आज यात्रा चालू केल्ली। तांचे बरोबर आसा आयज पंचायत मिनिस्टर मोमीन गुदिनो आशिल्ले, ZP अनिता तोराट, काउन्सिलर आणि तांचे दाबोली वाठारांतले सगळे कार्यकर्ते, तांचे महिला वर्ग, तांचे महिला असोसिएशन, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, मागीर तांचे युवा संघ जे सगळे आशिल्ले ते सगळे मेंबर आयज उपस्थित आशिल्ले आणि तांच्यांनी आयज ही यात्रा चालू केल्ली। तर खंय तरी एक पॉलिटिकल जे आता आमी फुडें आता एक 6 म्हयन्यांनी इलेक्शन जावपाचें आसा ताची खंय तरी तयारी चालू जाल्या अशें दिसून येता। आयज जी तांची मिटींग आशिल्ली ताच्या मागीर एक प्रेस कॉन्फरन्स आशिल्ली, तांच्यांनी सांगलें की 6 म्हयन्यां भितर इलेक्शन खंय तरी गोंयांत जावंक शकता आणि एट द सेम टायम तांच्यांनी हेच ऑपॉर्च्युनिटी घेवन तांचे जे ऑपोजिशन जे सद्याक आमी आयकूंक येता की आदले मंत्री जुजे फिलिप डिसूजा हे दाबोलीन खंय तरी कॉन्टेस्ट करूंक सोदता, सो तांचेर तांणी एक पॉलिटिकल अटॅक केल्लो आसा। तांच्यांनी म्हणलां की हे जे जुजे फिलिप डिसूजा आसा ते खंय तरी आपली पॉलिटिकल जर्नी परत स्टार्ट करपा खातीर दाबोलीच्यान ती चालू करपाची तांच्यांनी प्रयत्न केल्लो आसा, पूण जी तांच्यांनी मार्ग घेतलेलो आसा म्हणजे खंय तरी सांजा सिंधू आयलंडाचेर आमी पळयल्लें की खंय तरी नॅशनल फ्लॅग लावपाक एक ऑपोजिशन जाल्लें आनी ताच्या फाटल्यान खंय तरी जुजे फिलिप डिसूजा आशिल्लो असो तांच्यांनी संकेत दिवन तांच्यांनी सांगलां की दीस इज अ व्हेरी रॉंग स्टायल टू कम बॅक इन टू पॉलिटिक्स आनी खंय तरी जुजे फिलिप डिसूजा हांच्यांनी म्युनिसिपालिटी इलेक्शनाक रावपाची तयारी करपाची आनी थंय जिखत जाल्यार फुडें असेंब्ली चिंतपाची, कित्याक तो सपोज दाबोलीन मोमीन गुदिन्याच्या अगेन्स्ट रावत जाता डेपोजीट सुद्दां वचूंक शकता अशें तांच्यांनी आयज म्हणलें। एट द सेम टायम आमकां आनीक दुसरो आवाज आयकूंक येता म्हणजे तो ह्या दिसांनी जे एग्जाम चालू जावपाचे आहा 12वीचे जे एग्जाम चालू आहा ताजेर एक बरो मुद्दो हांगा वास्कोन आमकां आयकूंक येता। खंय तरी सगळ्या कॉलेजींनी गोंयांभर ऑनलायन क्लासीस घेता। खंय तरी आयज आमकां आयकूंक येता की सेंट एंड्रू जे कॉलेज आसा तांच्यांनी खंय तांच्या प्रिंसिपलान खंय भुरग्यांक ऑफलायन एग्जाम सांगिल्ल्यो आसा आनी सगळ्या भुरग्यांक तांच्यांनी सांगलें की तुमी कॉलेजीन येवन एग्जाम आन्सर करचे पडटलें आनी हाका लागून खंय तरी जायते पेरंट्स जे आसा ते बेजार जाल्ले आसा। तांच्यांनी आयज CM प्रमोद सावंताक रिक्वेस्ट केल्लो आसा की तुमी हातूंत भितर एक हस्तक्षेप घेवचो आनी एक डिसिजन घेवचें, कित्याक जे तांकां मनान भंय आसा की खंय तरी गव्हर्मेंट थर्ड वेवाचेर उलयता, थर्ड कोवीड वेवाचेर उलयता आनी हे जे भुरगे आसा दे आर नॉट वॅक्सिनेटेड आनी खंय तरी इतले लोक एक बरोबर भुरगे एकठांय जावची, खंय तरी कोणाक जरी कोवीड जालें जाल्यार कोण जबाबदार आसा असो प्रश्न आयज पेरंट्सांनी उबारलेलो आसा। तांच्यांनी सांगलां की तांच्यांनी खंय प्रिंसिपलाक मेळपाक ट्राय केलें पूण प्रिंसिपल सांगता खंय दॅट ही वॉन्ट्स टू हॅव अ ऑफलायन एग्जाम्स, पूण पेरंट्स म्हणटा की जरी फाल्यां आमच्या भुरग्यांक कितें कोवीड जाता जावं आनी कितें जाता हू इज गोइंग टू बी रिस्पॉन्सिबल। सो खंय तरी CMा कडेन तांच्यांनी एक मागणी केल्या की हातून इंटरव्यून करून खंय तरी एग्जामी ज्यो आहा त्यो ऑनलायन करपाच्यो। जेन्ना आमी पंचायत मिनिस्टर मोमीन गुदिनो हांकां आमी जेन्ना मेळ्ळे तांच्यांनी सांगलां की ही वील स्पीक टू द स्कूल मॅनेजमेंट अँड ऑल्सो टू द CM हू इज द एड्युकेशन मिनिस्टर टू लूक इन टू दीस मॅटर अँड हॅव अ रिथिंक, बिकॉज खंय तरी भुरगे फाल्यां एग्जामीक दिवपाक गेल्ले कडेन खंय कोवीड जाता आनी फाल्यां पेरंट्साचेर एक टेन्शन आसता मनान की आपले भुरगे कॉलेजीन गेल्ले तांकां कितें जायना जाल्यार पुरो असो हो इशू सुटावो करपा खातीर मोमीन गुदिन्यान सांगलां की ते CMा कडेन बी उलयतले। वास्कोच्यान प्रुडंट मिडिया खातीर विक्रम नायक।